हा बाबडो बिबडो काय नका आमकां आम्ही सगळ्या नंबरचं हे करून पहिले हांव जाल्यार हांव तुका सांगता माझ्या हांव फुडें वयतलो सोडून घ्या बाबडो बिबडो काय नका हांगासर बाबडे खूप जाले हांव पर्सनली आम्ही काम केले विद्या पर्सनली आम्ही काम केले आम्ही एक मेंबर्साक पासून विचारले बाबा तुझे काम झाले बरें ग्रामसभेन जो पण येलो तो म्हणल्यार रस्त्याची वायडींग होतो जी आता हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे जे सांगला की तुझो मॅटर काढला 30 मिटर अशी वायडींग जाता त्याच्या बद्दल एक पॉयंट येयल्लो आणि त्याच्या वयल्यान अशी कांय आस्थापना म्हणजे व्यवसाय जे आसा ताका काडलेले आसा एक दोन घरां जी आसा ती 15-30 मिटर एक्चुअली आता अशी आमी काय इन्वेस्टिगेट सांगलें की ते गव्हर्मेंटाक धाडून तांकां कितें मातशें कॉम्पिन्सेशन मेळटा जाल्यार पळोवपाक नाजाल्यार तांकां रिहॅबिलिटेशन म्हळ्यार खंय दुसरे कडेन तांकां जागो दिवपाक कित्याक तें इतली वर्सांचें घर खंय आसा इतली वर्सां आसुनूय घर खंय तें घर आतां मोडपाक गेलें समज जाल्यार तें घर तेंचे घरांतले रावपी जे कोण आसा ते सारके गरीब बाकीचे भाशा आसा ते तांकां खंय तरी दुसरे कडेन शिफ्ट करून सरकारान मदत करची अशें रेग्युलेशन पास करून धाडपाक लायलें ते फुडें कितें एक्शन जातलें कितें आसतलें तें आतां सरकाराच्या हातूंत जातलें आमी रिसिल्डिंग करतली हेजेर सादारण 1,73,000 एमावंट हो वाडयल्लो आसा हें जेन्ना आमकां दिश्टी पडलें तर हें कसो कितें वाडयलो आनी तेजी आमकां आमी हेज्या पयलीं जो कॉन्ट्रॅक्टर आहलो त्या कॉन्ट्रॅक्टरान आमकां सांगलेलें की बाबा हें काम जें आसा तें आपूण फक्त नांवान घेतलां आपूण कॉन्ट्रॅक्टर हें लायसन दिलां आनी बाकीचें जें आसा तें आमचे मेंबर करतले आनी आमचें सगळें काम मेंबर करून घेतले हें पळोवन आमी सरप्रायज जालें कारण मेंबर असली कामां करूं शकना आनी त्या हेज्या प्रमाणे आमी विजिलन्स डायरेक्टर पंचायत आनी बिडो हेंची कंप्लेंट दिली की बाबा हे जे वॉयस आसलो तो वॉयसूय तांकां आमी दाखयलो आनी त्या बरोबर कंप्लेंट दिल्या कारण हांगासर एरिया कशी वाडल्या 1,75,000 कशें वाडले हें आमी तांकां डिटेलान विचारलें आनी तांकां सांगलेलें आमकां तुमी वॉर्ड वायज आमकां तेजी एरिया दाखय कितले क्युबिक मिटर्स आसा खंयच्या एरियाचेर तुमी रिसिल्डिंग आनी कटींग मशीन घेतल्या हें आमकां दाखय आनी त्या पद्दतीन त्या खातीर हांगासर जेई येयल्लो पण जेईक तेजे कडेन पेपर ना तो म्हणपाक लागलो म्हाजे कडेन ते डिटेल ना तेन्ना आमी ताका सांगलें जर तुजे कडेन डिटेल ना जाल्यार आमी ते वचोन पळोवन कितें करतले फाल्यां हो आयटम दाखयलो आनी तो आयटम आमच्या हितून ना अशें म्हणून जर सांगलें जाल्यार फायदो ना सो तुवें खंयचे आयटम घातले कितें घातलें तें डिटेल माग आनी आयज तो विशय ग्रामसभेक आमच्या मनोज हळदणकरान घातलेलो आनी तो विशय भरपूर तापलो आनी त्या विशयाचेरूच आयज हें अशें चल्लां म्हणजे हें हांगासर एक धंदो चल्ला पंचायतीचो हें स्पश्ट जालें त्या खातीर लोकांनी डिमांड केलो की बाबा ह्या खातीर आमकां इंजिनियर जेई एई आमकां सगळे जाण हाडात आनी आमकां तुमी बाबा जो एरिया तुमी वाडयल्यात आनी 1,75,000 म्हणजे आमच्या पंचायतीचे पयशे फुकटचे वयता अशें आमकां दिश्टी पडलें तेन्ना लोकांनी डिमांड केलो की सगळ्यांक हाडून आमकां सायट इन्स्पेक्शन करचें लँड एक्विजिशनाचो इशू हो आमी प्रत्येक ग्रामसभेक हांगासर मांडटा आज अशें जालें की लोकांचो संयम सध्या सुटलेलो आसा कित्याक एकूच अशी जागा आसा जी आमकां लँड एक्विजिशन करून आमच्या जागा जी आसा ती आमच्या पंचायतीच्या हितून नांवार करपाची आसा सो आमकां कळ्ळें की बाबा पंचायत जर काय जर एक घेयना जाल्यार आमी पंचायती कडेन एक विशय मांडलो की आमी एक रेजोल्युशन घेवया की आमी एज अ विलेजर्स आमी कोर्टाक वचपाचें आनी हो लँड एक्विजिशन जें आसा पळय तें करून घेवपाचें सो डॉक्युमेंटेशन पंचायती कडेन कितें आसा आमचे कडेन कितें आसा सो तो पंचायतूय मान्य जाली आनी पंचायतीनी रेजोल्युशन घेवपाक आमी घेतला आतां सध्या पंचायतीचें रेजोल्युशन आनी पंचायतीन मान्य केलां की बाबा आमचे कडेन कितें डॉक्युमेंट्स आसा पळय ती फायल आमचे कडेन हँड ओवर करतली थोड्याच दिसांनी आमी एक मिटींग घेतले आनी तेच्या हितून ते आमी जें डॉक्युमेंटेशन कितें आसा पंचायती कडेन तें आमी आमच्या ताब्यात घेवन आमी थ्रू विलेजर्स आमी कोर्टान वचपाची तयारी करतले दुसरो इश्यू जो आसलो तो म्हटल्यार हांवें हालीसराक आमची डिसिप्लिनाचे आनी कटिंग बुकिंगाचो कॉन्ट्रॅक्ट घेतलो तेजे आमी गटराचे कितके तुमचे डायमेन्शन्स आसात आनी गटर कितके डेटा आसा तो मागलेलो सो हांगासर कळोन येयलें की पंचायती कडेन हो जो वर्सान वर्सा जो डिसिप्लिनाचो कटिंग बुशिंगाचो जो कॉन्ट्रॅक्ट जाता जावं तेजो टेंडर जाता तेजे डिटेल्स पंचायती कडेन कांय ना सो आमी नेक्स्ट हेका आतां तेंच्यांनी तय केला की बाबा नेक्स्ट हेका जेई एई हे आसा की तेचे पंच मेंबरांचो एक मागला पंच मेंबरांकूच खबर ना की ते टेंडर जाला केन्ना जेई येयला आनी केन्ना तेंच्यांनी तेजे कोटेशन काडलां तेजें जावं ते तांकां कांयच खबर ना सो पंच मेंबर्सांकूच एक डिमांड केला की आमकां जेई एई सगळे जाण येवन हांगासर
तेजी एक सायट इन्स्पेक्शन करचें तेज्या बरोबर विजिलन्स कमिटी विलेजर आसा पळय ती हांगासर तेज्या बरोबर आसतली हे एक दोन इश्यू आमचे फाटले प्रोसिडींग्साचे कितें इश्यू जातले पळय तेजे सुद्दां डिस्कशन आमचे स्पेशली म्हणल्यार लँड एक्विजिशन आसा म्हणजे इश्यू आसा पंचायत तेन्ना आमी ती कमिटी आसा पळय मिटिंगेन आमी हें करून फुडें आमचें कितें फॉलोअप आहा तें करतले. ओके. आणि ह्या ग्रामसभेन मेन जो मुद्दो आसलेलो फायली गायब जाता म्हणून सो तेचेर कितें सांगू शकता? फायली म्हणल्यार कितें जाला पयलीं